एक सांग्यारसून उलयतां. आमकां हांगसर सांग्यार कितें जाता तें तुमचे पर्यंत सुद्दां कळपाक जाय. लोकांनी हे व्हिडिओ पळोवपाक जाय, आयकोपाक जाय की सांग्यार म्युन्सिपाल्टीक सांग्यार हांगसर कितें चलता तें तुमच्या काना पर्यंत पावपाक जाय, तुमकां दिसपाक जाय. काल आमकां भाजी सप्लाय दिली. हांगा लॉकडावन म्हणटा म्हणसर भाजी सप्लाय म्हणून सांगली तुमकां होम डिलिव्हरी मेळटली म्हणून. आमी होम डिलिव्हरी म्हणटा म्हटल्यार आमी होम डिलिव्हरीक रावली. सो आमकां होम डिलिव्हरी मेळटली म्हणून 3 दीस जाले होम डिलिव्हरी करतात. फोन केल्यार आमकां पयलीं होम डिलिव्हरी दिता म्हणून सांगलें. भाजीच्या चल्यान आमकां होम डिलिव्हरी 1 वर 2 वरां भितर आमकां कॅन्सील म्हणून मेळ्ळी. स्टेटस घालतात तुमी कॅन्सील म्हणून. ही होम डिलिव्हरी कोणाक लागून? गरीबाक न्ही. आमचे सारको गरीब लोक आसा तो हांगसर उपाशी मरता तांकां न्ही. काल सकाळीं आमी बीन अशें करून उपाशी पडटा होम डिलिव्हरी तर तुमी दिना म्हणटा सहज उठून घरांतल्यान भायर सरतात. पळयल्यार आमकां पळयल्यार थंय लायनीची गर्दी पडटा की तुमी बाबा ते हेजेर तुमी रावात आनी पळयात बाबा तुमकां भाजी मेळटा काय ना हें प्रत्येकाचें चिंतपूच आसता आनी पळोवपूय बी आसता. आमी वचून थंय पळयल्यार लायनी रावत जाल्यार आमकां भाजी दिना, भाजी काबार म्हणून सांगतात. एक फावटी जालें लोक एक तर उपाशी पडटा. एक गरीब लोक आसा तो आमी उपाशी पडटा, मिडल क्लास आसता एक उपाशी पडटा. डिलिव्हरी मेळना म्हणटकीर एक कोण घरांतल्यान भायर सरून वता, आपली भुरगीं उपाशी आसता, सगळें आमी चिंतता तेजेर आमी वतात. तांकां आमकां तुमी भाजी दिनात. 4 फावटी दिसांतल्यान आमी व्हेल्यार भाजी खतम म्हणून आमकां तुमी सांगता. जाल्यार हे कावन्सिलर, ही म्युन्सिपाल्टी, हो चेअरपर्सन, हो MLA जो आमचो आसा तो आपली गाडी तेकून थंय घेवन भरून वतात. जी ही आमकां जो वॉलंटियर्स तुमी पुलीस फोर्स हो जो आसा तो तुमी आमकां दिला पळय न्हू, तो आमचेर लाठीचार्ज करपाक, गरीबाचेर लाठीचार्ज करपाक हे आमकां CMन तांकां दिला. आमदाराची सेफ्टी लागून तेणी तो वॉलंटियर्स तांकां दिल्यात. हे गरीबाक दिवना. गरीबांनी ही भाजी घेवप ना. गरीबाक तर तुमी हे आमकां उपाशी पडटा म्हणून धाडटाल्यार ही CMक आमी इतलेंच सांगूंक शकता, ही आमकां गरीबाक भाजी पावना. दनपारच्या सकाळ पर्यंत रात जाली जाल्यार सुद्दां आमकां ती एक भाजयेचो, एक कांद्याचो आमकां एक भूय आमकां खावपाक मेळूं ना. ती दिसना जेन्ना म्हाज्या कावन्सिलरा कडेन घरा कडेन गेल्यार ते म्हाका सांगता कितें आमचे एक वॉर्डान एक पॅकेटाचे 10 पॅकेटां, एक पॅकेटाक 200 रुपयांचें सामान घालता. 200 रुपयान तुमकां एक पॅकेट मेळटा म्हणून सांगता. 10 पॅकेटां एक वॉर्डान मेळ्ळें आसता म्हणटा. 10 पॅकेटां एक वॉर्डान मेळपाक 10 घरांचें तुमकां वोटींग मेळ्ळी. त्याच टायमार तुमकां जे वॉर्डान तुमचीं घरां आसात ती 10च आशिल्लीं. निडी पीपल म्हणटा. खंयचो निडी पीपल? बंगलेवाले जे मनशां आसात ते निडी पीपल. तेच निडी पीपल आमी गरीब लोकांक तुमकां कांय पडना. वोटिंगा टायमार तुमी लोक दारांनी तुमी भोंवतात पांय पडत रिक्वेस्ट करीत वोट जाय म्हणून. तेन्ना ते 10 लोकांचेच वोटींग पडिल्ली तुमकां. कावन्सिलर म्हणटा आपली गाडी भरून घेवन वतात. भाजी काबार म्हणटात. वॉलंटियर्स येतात, लाठीचार्ज करतात, वतात मारा. भाजी काबार जाली, चला भाजी ना, भाजी काबार जाली. ही भाजी धाडली कोणा CMन? लॉकडावन म्हणटा न्ही, कंप्लिटली लॉकडावन करात. गरीबूय पेजीन जोतले उपाशी मरतले, तशें बंगलेवाले उपाशी मरपाक जाय. कर्फ्यू काडटा तुमी. वायरस येता. हो वायरस कसलो? तो वायरस कोणा? गरीबाकूच भरता, पयशेवाल्याक भरना, कावन्सिलरांक भरना, चेअरपर्सनाक भरना, MLAक भरना. कोणाक तो वायरस लागना. जो वायरस पळय येयल्लो आसा म्हणटा पळय न्हू, तो वायरस ते पासाचेर वता. तांकां गाडी घेवन आख्या बाजारांक मूस अशें ते कावन्सिलर भोंवता, भाजी चोरपाक भोंवता. 4 फावटी ते भाजीची गाडी थंय लायता. ते कोणा लागून लायता? गरीबा लागून न्ही. आपले घरा कडेन व्हरोन भरपाक. आपले कावन्सिलराचे आज एक कावन्सिलराच्या चेडवाचो बड्डे जालो. ते बड्डेक तरी भाजी भरली व्हरोन घरा कडेन. तो कावन्सिलर म्हाका सांगता हांवें कोबी व्हेलो विकूत, हांवें फ्लावर व्हेलो विकूत. तांतयां हाडूंक वचत जाल्यार तांतयांची क्रेटी पुसून ते सांगतात एकूच कावन्सिलरान ती घेवन गेली. सांग्यार कोण कावन्सिलर कितें करता तें तुमकां सगळें कळटा. म्हजो राती जो कावन्सिलर आशिल्लो ते कावन्सिलर सांगता 10 पॅकेटां दिलीं. एक कावन्सिलर सांगता म्हाका की 25 एक वॉर्डान 25 बॅगां दिलीं. एक जो 25 जी बॅगां दिला म्हणून सांगता पळय न्हू, निडी लोकांक जी 10 पॅकेट दिला म्हणून एक कावन्सिलर जो सांगता पळय न्ही, तो कावन्सिलर सांगता निडी लोक खंयचो बंगल्यांत जी आसा ते बंगले लोकां निडी लोक. बोटीचेर घोव आसता तेंचो तो निडी लोक. खंयचे निडी लोक हे? आमी गरिबाचो आवाज CMा पर्यंत पावपाक जाय, CMाक कळपाक जाय.
ह्या सांग्या मुन्सिपाल्टीन चलता कितें सांग्या मुन्सिपाल्टीन कावन्सिलरांनी आमच्या चेअरपर्सनान जे MLA जे हांगा पळय लोकांक आमदारांक आनी कावन्सिलरांक जे चोरूंक दिलां पळय न्ही ते तुमचे पर्यंत कळपाक जाय. CMा कडेन आमी इतलेंच रिक्वेस्ट करतात, इतलेंच आमकां कळपाक जाय की कंप्लीट लॉकडावन, ना नुस्तें नाका, ना भाजी नाका, आमकां कांयच नाका. उपाशी मरूं, सगळीं पेजेन जेवं, उदक पिवन रावूं, व्हायरसान मरचे पेक्षा आमी अशींच मरण, उपाशी मरण आमी. व्हायरस आसा पळय न्ही, म्हणटा पळय न्ही, व्हायरसा पेक्षा न्ही तुमी लोकांक न्ही मारून उडयतले अशें तुमी लॉकडावन म्हणून तुमी आतां हें दितात पळय न्ही लोकांक ही सेवा करपाक. ही लोकांची सेवा न्ही, ही कावन्सिलराची सेवा, चेअरपर्सनाची सेवा, MLAची सेवा. आमची सेवा तुमी कांय दिनात आमकां. आमी उपाशी मेलात हांगसर. CRPF लायता, CRPF खेडे गांवांनी तुमच्या गांवांनी हे CMला आमचे CRPF लागोना. हांगा आज सुद्दां सकाळीं 3 दिसाची भाजी दिल्या 200 रुपयाची. 200 रुपयाचे भाजयेचे 3 दिसांचे आमकां तुमचें भरोन जातकीर, कावन्सिलराचें भरोन जातकीर आपोवन व्हरतात आनी आमकां सांगता कुपनां दवरल्यात तुमकां आधार कार्डाचे. 3 दिसाची भाजी, कुसलेली भाजी हे गरिबांक खावप आनी ताजी भाजी पोती भरून तुमच्या घरांनी पावप. आमकां नाका तुमची भाजी, आमकां कंप्लीट लॉकडावन म्हणजे कंप्लीट लॉकडावन जाय. हे CMा पर्यंत प्रत्येक जो गरीब मनीस आसा आनी प्रत्येक जो हे बाबतींत तो झगडटा तेणी ते CMा पर्यंत पावोवपाकूच जाय. आनी हे कंप्लिटली जे गरिबाक हे शोळून खाता पळय न्हू, हे नेक्स्ट टायम जेन्ना इलेक्शन जातलें, जिती उरलें हें इलेक्शन जातलें, हे मनीस परत मुन्सिपाल्टीन दिसपा नाका असो आमी एकवट करपाक जाय गरिबांनी. हेच म्हाजी रिक्वेस्ट आहे गरिबां कडेन. पयशाक लागून नाका आमकां पयशे नाका लोकांले. आमकां कितें जाय, एक गरीब उपाशी मरता ताका आमी जेवण दिवचें. हे CMान आमकां कितें म्हणटा तें हितून दाखोवपाकूच जाय. आमकां भाजी नाका, आमी पडा उपाशी. लॉकडावन दी, कंप्लीट लॉकडावन दी.